शिगमोत्सव मांद्रे शिगमोत्सव 2026 ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या मदीं आमचे नवीन निवडलेले अध्यक्ष किरण सावंत त्यांचे पयलीं सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आनी एंटायर तेंच्या कमिटीचें अभिनंदन करता। पयलींचे आमचे अध्यक्ष सुभाष आसोलकर आसात, स्थानीक मेंबर पंच मेंबर मांद्र्याचे राजेश मांद्रेकर, वार्षाचे पंच मेंबर अजित मोरजकर, तसेच कमिटी मेंबर आमचे गोसावी सर, तसेच प्रसन्न शेटगांवकर कमिटी मेंबर। आयज खरेंच बरें दिसता आमी जे 2 वर्सां कंटिन्युअसली शिगमोत्सव आमी स्वता उदरगत संस्थे अंडर करताले आनी तेका इतलो रिस्पॉन्स मेळटालो आख्ख्या गोंयभरात, ते पळोवन आमकां आमच्या गोवा टुरिजमान म्हणजे आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान जेन्ना हांगासर पयलें म्हणजे ह्या मांद्रे मतदारसंघ ह्यो कोस्टल बेल्ट आहे आनी धार्मिकूय आहे, दोनूय कंबायन जाता। म्हणजे जे आमचे कल्चर आहा ट्रेडिशन आहा तांकां फॉलो करपी मांद्र्यान खूब आहात आनी कोस्टल बेल्टाक जे ट्युरिस्ट येतात तांकां उत्साह चड आसता की हे असो कल्चर पळोवपा खातीर, तांकां एक वेगळ्या पद्दतीचो एक आकर्शण कशें तें, आनी ते प्रमाणे हांगासर जी क्रावड जाता गर्दी जाता ती हिसपा भायर जाता आनी म्हाका दिसता असो शिगमोत्सवाक रिस्पॉन्स आमकां मांद्रे मतदारसंघात मेळटा। ताका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक तशेंच आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां ह्यो गेले दोन वर्सां गेल्या वर्सांनी ह्या वर्सा 2025 आनी 2026 ह्या वर्सा आमकां तेंच्यांनी टुरिजमाच्या कॅलेंडरार शिगमोत्सवाचेर घातला आनी आमकां तेंचे कडल्यान सपोर्ट मेळटा टुरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करतात पर्यटक तशेंच आमचे स्थानीक आनी उमेदीन म्हणजे हो उत्सव सेलिब्रेट करपाक लागून। आयज जेन्ना शिगमोत्सव म्हणटात आमी पळयतात शिगमोत्सवाक जे फ्लोट्स करतात किंवा रोमटामेळ करतात ते कितलो त्रास घेता आसतले, म्हणजे एक ग्रूप रोमटामेळाचो 250-300 भुरग्यांचो रोमटामेळाचो ग्रूप आसा तांकां ट्रॅव्हलिंग आख्या गोंयभर परत तेंचे कॉस्ट्युम्स किंवा तेंचे रातभर ते कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 8-10 दीस कंटिन्युअसली ते शिगमो पार्टिसिपेट जातात आनी रातभर तांकां पार्टिसिपेट म्हणजे परत फ्लोट्स म्हणशी जाल्यार तांकां कितलो टायम लागता सगळो, म्हणजे एक चित्ररथ करतलो जाल्यार एक चित्ररथान एक स्टोरी एक्सप्लेन करतात, म्हणजे जे आमचे पुरातन काळांतले म्हणजे जे भगवद्गीतांतले आसूं किंवा महाभारतांतले रामायणांतले आसूं ते थंयसर एक स्टोरी क्रिएट करून दाखयतात आनी ही आयज गरज आहा आमची संस्कृती आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाची आनी पर्यटक भायले येतात तांकांय दाखोवपाची। त्या पद्दतीन आमी ह्यो जो शिगमोत्सव हांगासर मांद्र्यान करतात ताका लागून आमी प्रायजीस वाडयला कित्याक तांकां खर्च खूब आसता आनी ते खंय तरी तांकांय उमेद जावची की फुडल्या वर्सा हेच्यावरून बरें करचें म्हणून, सो आमी सगळे आमचे प्रायजीस वाडयल्यात। नो डावट गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट आपल्या प्रायजीन करता, तेजे फिक्स प्रायजीस सगळे ऑल ओवर गोवा तेच आमकां, पूण आमी खंय तरी ते वाडयल्यात आयज कित्याक आमचे गोंयच्या भुरग्यांक जे कला विशीं म्हणजे आमच्या संस्कृती विशीं इतके सिरियस आहात ते तेंच्यांनी तांकां मोटिवेशन मेळचें म्हणून आमची कमिटी आहा वर्सान आपली काम बरें करता आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा ते आपली जबाबदारी पूर्णपणे घेतली आनी हो शिगमोत्सव आहा तो बऱ्या पैकी साजरे करतले आनी आमचे परत एकदम म्हणजे आख्ख्या गोंयांत मांद्रे मतदारसंघात जो शिगमोत्सव आहा 15, 16, 17 हे कार्यक्रम आहा, आतां सागरान वाचून दाखयले कार्यक्रम कितें आहा ते, आनी तशेंच 17 तारखेक आमचो फ्लोट्स तो जे परेड जातली शिगमोत्सवाची म्हाका दिसता सगळ्यांक हांगासर येवपाची गरज आहा कित्याक एक्सायटमेंट म्हणजे एक्सायटींग वेगळे गोश्टी आसतले, म्हणजे आमचो एंटायर जो शिगमोत्सवाचो स्ट्रीट आसतलो तो एंटायर स्ट्रीट आमचो 15 तारखेच्यान 15 ते 17 तारीख फूल डेकोर आसतलो, म्हणजे लायटी बिटी घालून सारके चकाचक, म्हणजे 4 दीस आख्ख्या स्ट्रीटाक आमची जे फ्लोट्स वयतले ओ रोमटामेळ वयतले तो स्ट्रीट आमी सगळो डेकोर करतले आनी 4 दीस ह्यो लायट्स घालून ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमी मांद्रे मतदारसंघात येवचे आनी मांद्रे शिगमोत्सव 2026 मुद्दाम हे 4 दीस पळोवपाक येवचे। खूब एक्सायटींग गोश्टी आहात, तुमकां जेन्ना तुमी पार्टिसिपेट तुमी येतले पळोवपाक तेन्ना तुमकां ते कळटले। परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा आमच्या एंटायर शिगमोत्सव कमिटीचे। गाडी गडबड माझी असेंब्ली आहे आणि मागीर मला टायम मेळचो आयज इम्पॉर्टंट मिटींग आयज आमच्या मदीं आहात आमच्या पयलींचे 13 वर्साचे कमिटीचे अध्यक्ष शिगमोत्सवाचे सुभाष आसोलकर, तशेंच अजित मोरजकर पंच मेंबर राजेश मांद्रेकर,
मनोहर पेटलेकर, सागर केळवे, किरण सावंत, पंच मेंबर्स. मिटींग तर आयज फक्त ओवरऑल आम्ही कमिटी काडटात. आमची जी कमिटी आहे ऑर्गनायझिंग कमिटी असतली ती, आणि दुसरे म्हणल्यार कसलो कार्यक्रम शॉर्ट कार्यक्रम कसलो तो सागर तुमकां सांगतलो. आम्ही प्लॅनिंग अशें केलां की लास्ट टायम म्हणलेले 2-3 दीस जावचे प्रोग्राम, म्हणजे शिगम्याचो एटमॉस्फियर तो क्रिएट जावपाक जाय. ताका लागून आमी 4 दीस दवरला, म्हणजे 3 दीस कार्यक्रम आणि 4थे दीस आमचो फ्लोट्स, म्हणजे शिगम्याचे हे चालू म्हणजे शिगमोत्सवाचे फ्लोट चालू जाता. आता 4थ्या दिसा आता मांद्र्याक कित्याक मांद्र्याक चडशीं नाटकां आसता शिगम्याची, आनी डिस्टर्बन्स जावचें न्हू. आनी दुसरे विशय मुर्जेन आमी चडशे कांय कार्यक्रम करूंक ना. इवन कार्निवल आमी आश्वे हाडलो, सो ताका लागून 3 दीस कार्यक्रम जे आसा ते कार्यक्रम आमचे मुर्जेन जातले. सो पयल्या दिसा म्हणजे 15, 16, 17 आनी 18 तारखेक शिगमो. 15 तारखेक मराठी म्युझिकल शो आसतलो, एक 50 जाणांचो ग्रूप, नांव सगळें सांगतलो ते. दुसरे दिसा परत कॉमेडी नाटक आहा, तिसरे दिसा परत एक बरें नाटक आहा, आनी चवथे दिसा आमचो फ्लोट्स हांगासर शिगमोत्सवाचे मांद्रे हे पंचायतीच्या फुडें जातले. सो हे करता आसतना म्हाजी कितें रिक्वेस्ट आसा तुमकां की गेल्या वर्सा पयल्या वर्सा आमी कमिटी काडटा आनी कमिटी मेंबर्सूय आसता, आनी मागीर थंयसर लास्ट मोमेंटाक कित्याक पुलिसांक सुद्दां कंट्रोल जायना. गेल्या वर्सा सगळ्यात हायेस्ट लोक म्हणटा ते मांद्र्याक शिगमोत्सवाक जाल्ले, म्हणजे आख्या गोंयांत पयलीं जाल्यार सगळ्यात हायेस्ट 30,000 लोकांचो फ्लो जालो. वयल्यान बी पळयलो आमी सांगलो म्हणजे ह्यो अप एंड डावन फ्लो जायत रावता, आनी इतकी गर्दी जाता फ्लोट्स वयतना फ्लोट्सांक वचपाक मेळना. सो ताका लागून आमी कमिटी मेंबर्स आनी आमी वॉलंटियर्स जे काडटले भुरगे, ते कमिटी मेंबरांची जबाबदारी आसतली की वॉलंटियर्स तेंच्यांनी काडा, आनी वॉलंटियर्साक मागीर तांकां आमी सुद्दां सगळे सो तेंच्यांनी मॅनेज करा. सो पुलीस कितें करता एकदां पयलीं येतात आनी मागीर रावता कित्याक क्रावड ओवरलोडेड जाता आनी हातीभायर वयता. सो आमी कंट्रोल करचो पडटा. ताका लागून आमची कमिटी आनी आमचे वॉलंटियर्स भुरगे यंगस्टर्स कोण ते तुमी काडा. फर्स्ट प्रायज आसतले 3 येता, 3 कॅटेगरी, दोन कॅटेगरी म्हणजे एक फ्लोट्सांचो आनी एक रावंडामेट. हे दोन कॅटेगरी गव्हर्मेंट कितले दिता? 45 दिता फर्स्ट प्रायज. 45 फर्स्ट प्रायज दिता, ते ऑफिशियली दिता तांकां डायरेक्टली. आमी फक्त रिजल्ट आउट करून दिवचो आसता. तो 45,000 फ्लोट्सांक आसता, 45,000 रावंडामेळान आसता. हे गव्हर्मेंटाचे. पूण तांकां म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्टाकूच येवपाकूच ते पावचे ना एकाच जाग्यार एके कडेन. सो ते आमी आयज हे फावट वाडयला, म्हणजे गोंयांत सगळ्यात हायेस्ट आमचे आसतले. म्हणजे रावंडामेळ आनी फ्लोट्स हय दोनूय आहात ते आमी 2-2 लाख केला. म्हणजे फर्स्ट प्रायज 2 लाख, दुसरे प्रायज जाल्यार 1,20,000 दोनांक. 1,25,000. सो हे बाकीचे ओके. मागीर 80,000 म्हणजे थर्ड प्रायज बीन केला. म्हणजे थर्ड प्रायजूच आमचे 80,000. हे कित्याक प्रायज व्हडले म्हणून दाखोवपाक न्हू, हे ती भुरगे त्रास करतात आनी इतले पयशे येतात म्हणजे तांकां खुशाल. गेल्या वर्सा ते खूब हॅपी जाल्ले. सगळे जाण आमचे भुरग्यांक सगळ्यांक सांगताले सगळ्यात बेस्ट म्हणटा तो मांद्र्याचो हे म्हणटा. कित्याक बाकीच्या सगळ्या कडेन 1-2 सिरियली अशें जाता, पूण आमी आपली स्पीड सोदून उडयता. ह्या फावट आनीक बरी आसतली आनी आनीक लायट्स आसतले. तो एटमॉस्फियर क्रिएट आमी 2 दीस पयलीं करता आनी तो करपाची गरज आसा. शिगमो म्हणल्यार कितें हे आख्या म्हणजे आमचे मांद्रे फक्त गोंयचे गेली ना. आतां म्हाका सांगा शिवोलचे त्या सायडींतले सालिगांवचे शिगमो ते थंय म्हापश्या पळयतात, पूण ते पळोवपाक परतूय हांगासर मांद्र्यान येतात. म्हणजे आमची स्पेशलिटी कितें आसा तुमची म्हणजे आमी कितें तरी डिफरंट वेगळे पद्दतीन करतात. तशेंच हांगा गोंयचे न्हू सिंधुदुर्गाचे सुद्दां लोक येतात हांगासर. सो ताका लागून आमकां मॅनेज करपाची गरज आसा. म्हणजे कसले कॅज्युअलिटी जावचे न्हू हे आमी काळजी घेवंक जाय. बाकीचे टीम आहा ती सगळी मॅनेज करते. फक्त लक्ष दिया कोणाकूच कसल्याच गोष्टीची त्रास जावचे न्हू. म्हणजे भुरगीं येतात, बायलां येतात, जाणटे येतात. अध्यक्ष ह्या नात्यान आतांच अध्यक्षाची निवड सगळ्यांनी म्हणजे आमचे आमदार मुख्य आमदार भैया आरोडकर हेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी तेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जितले उपस्थित जाले सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका 2026 शिगमोत्सव मांद्रे समितीचो अध्यक्ष निवडलो. ताका लागून अजित भाईचे मनाक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांचे कितले उपस्थित कार्यकर्ते आसले त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे थँक्यू म्हणटा. खरेंच म्हाजें भाग्य की भाईन आनी कार्यकर्त्यांनी म्हाजें नांव चूज केलें. कारण असो आमदार प्रत्येक फिल्डान जर काम करता जर आयज पर्यंत मांद्रे मतदारसंघात गावलो आसा जाल्यार अजित भाई. कित्याक अजित भाईचें कार्य जें आसा पळय
ते कौतुकास्पद आहा ते सांगपाची गरज ना. प्रत्येक मांद्रेवासी जाणटा भाईन केल्ले प्रत्येक म्हणजे ती कसली संस्कृतीक आसूं किंवा डेव्हलपमेंटा बाबतीन आसूं किंवा स्पोर्ट्सा बाबतीन आसूं सगळ्या बाबतीन भाईचें कार्य हे उत्तूर्प आहा आणि त्याचे खरेंच श्रेय पूर्ण भाईक वयता. हांव अध्यक्ष नात्यान आयज भाईक सगळ्यांचे वेलकम करता. हांगा जे कमिटी आसा म्हणजे उपाध्यक्ष सेक्रेटरी ट्रेजरर जॉयंट ट्रेजरर वायस बाकी सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. भाईचे वेलकम करता आणि हांगा पत्रकार बंधू आसा तेंचे वेलकम करता. फुडली सुद्दां हांव सागराचेर इव्हेंट्स आमचे MLA मांद्रे मतदारसंघाच्यान दवरलेले आसात आणि मांद्रे मतदारसंघाचो आमचे युवा नेतृत्व तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ते डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत ते काम बऱ्यापैकी करतात. ते शिवाय इव्हेंट कसो करपाक जाय आणि आमची जी मांद्रेची म्हणा किंवा गोंयची जी संस्कृती आहा ती कशी टिकोवपाक जाय याच्या खातीर भरपूर काम करतात. ह्या वर्सा 18 मार्चा खातीर 18 मार्चाक फ्लोर जातले. ते शिवाय त्याच्या 3 दीस पयलीं वेगवेगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी आयोजन केल्लेले आसात. ते शिवाय जी फ्लोट्साची जी प्रायजां आसात ती गव्हर्मेंटाची म्हाका दिसता रोमटामेळ बी फ्लोट बी आहा ताका 45,000 आसा पण तेंच्यांनी स्वखर्चान म्हाका दिसता फर्स्ट प्रायज 2 lakhs बी दवरलेले आसा. तेच्या फाटल्यान एकच इंटेन्शन तेंचें आसा की संपूर्ण गोव्यासून वेगवेगळे फ्लोट रोमटामेळे येतात आणि म्हाका दिसता मोर दॅन 100 पेक्षा लोक त्या फ्लोटात सहभागी जातात आणि ती इतलीशी म्हाका दिसता म्हयनो 2 म्हयने प्रॅक्टीस करतात इतले ट्रान्सपोर्ट करून येतात आणि तांकां खंय ना खंय तरी एक प्रायज जिखले जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन आसपाक जाय तेंचो सगळो खर्च काडून कित्याक ती इतले काम करतात आणि आमची संस्कृती टिकोवपा खातीर काम करतात म्हणून खंय तरी आमदारान ही प्रायजां म्हाका दिसता वाडोवन दवरलेली आसात आणि अशी प्रायजां म्हाका दिसता संपूर्ण गोव्यान खंयचोच आमदार मिनिस्टरान कोणीच दवरूंक ना. सो आमी तेचें अभिनंदन करता आणि जो फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो हांव तुमकां सांगता. 15 मार्च 2026 सांजचे 7 वरांचेर मराठी पाऊल पडटे फुडें हो एक सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो. हेतूंत भावगीत भक्तिगितां किंवा वेगवेगळी नृत्य जे संस्कृतीचेर आमचे हें आसतली संस्कृतीचेर डिपेंड आसतली अशें आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. तेच्या उपरांत 16 मार्च 2026 सांजचे 7 सुमार अलबत्त्या गलबत्त्या हें ल्हान भुरग्यां खातीर एक बरें फेमस अशें नाटक आसा आणि हें 16 मार्चाक सांजचे 7 सुमार जातलें. तेच्या उपरांत 17 मार्चाक सांजचे 7 सुमार शंकर जया किशन ह्या नाटकांत भरत जाधव किंवा महेश मांद्रेकर अशे फेमस अशे मराठी एक्टर ह्या नाटकांत कलाकार म्हणून आसात. सो आणि 18 तारखेक गणपती जी आमची पंचायत मांद्रेची आसा थंयच्यान फ्लोट स्टार्ट जातले 18 तारखेक. सो आणि फ्लोट जो आहा तो मांद्र्यां जातलो. तेच्या उपरांत हे 3 दिसाचे कार्यक्रम आसा जे विद्या प्रसारक हायस्कूल आसा मोर्जे हांगासर जातले 7 सुमार स्टार्ट जातले आणि फ्लोट हो मांद्र्यां पंचायती कडल्यान स्टार्ट जातलो. सो हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक एक रिक्वेस्ट करता विनंती करता की ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाक येवचो आणि जी कमिटी आमी काडलेली आसा हे आयोजन बरें सक्सेसफूल जावपा खातीर कमिटी काडल्या तेंची हांव नांवां आतां पुकारतां. पयलो आमी प्रेसिडंट जेका आमी सगळ्यांनी जे नांव येयल्लें आसा ते किरण सावंत मांद्रे पंचायतीचे पंच सदस्य आसा तेचें आमी अभिनंदन करता. त्याच बरोबर वायस प्रेसिडंट जे आसा अजीत मोरजकर आसा, स्वप्नील शेटगांवकर, सुभाष आसोलकर, प्रवीण वायगणकर आणि राजेश मांद्रेकर हे उपाध्यक्ष म्हणून यांची निवड जाल्लेली आसा. सेक्रेटरी म्हणून माझे सागर तिळवे म्हणून नाव घोषित केल्लें आहा. जॉयंट सेक्रेटरी अजय शेटगांवकर आणि जॉयंट सेक्रेटरी गोसावी सर आमचे जे सिनियर मोस्ट पयलींचे माझे टीचर तेंकां आमी घेतलेले आसा. ट्रेजरर आमकां प्रसन्न शेटगांवकर आसा, शरद मांद्रेकर आसा. त्याच बरोबर जॉयंट ट्रेजरर सचिन नायक यांची नाव घातलेले आसा आणि मेंबर मनोज नायक आसा, नरेंद्र शेटगांवकर, महेश सावंत खुबशीं नांवां मेंबरां डिटेल आसा. त्याच बरोबर जे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे जे सरपंच ZP उपसरपंच पंच मेंबर 90 पंचायतीचे हांकां सगळ्यांक आमी एडवायजर कमिटीत घातलेले आसा. तेच बरोबर आमचे जे वेल विशर्स आसात आमचे जे हार्डकोर कार्यकर्ते आहा सिनियर कार्यकर्ते आहा तेंची सगळ्यांची नांवां आमी एडवायजर कमिटी सल्लागार कमिटीत आमी सगळ्यांची समावेश केल्लेली आसा. प्राइस
तुमकां सांगल्या प्रमाणे जे चित्ररथ जे स्पर्धा आहा गव्हर्मेंटाची म्हाका दिसता 45,000 आसा पण आमच्या MLAन फर्स्ट प्रायज दवरलेले आहा 2 lakhs, सेकंड आहा 1,25,000, थर्ड आहा 80,000, फोर्थ आहा 50,000, फिफ्थ आहा 30,000, सिक्स्थ आहा 15,000 आणि उत्तेजनार्थ 10,000 अशी स प्रायजां दवरलेली आसा चित्ररथ. त्याच्या उपरांत रोम तांबळे फर्स्ट प्लेस आहा 2 lakhs, सेकंड आसा 1,25,000, 1.25 1,25,000, थर्ड आहा 80,000, फोर्थ आहा 50,000, फिफ्थ आहा 30,000, सिक्स्थ आहा 15,000 आणि उत्तेजनाचं 10,000 into 6 म्हणजे स प्रायझीस दवरलेले आसा. लोकनृत्य हेचे फर्स्ट प्रायज आहा 40,000, सेकंड आसा 30,000, थर्ड आसा 20,000, फोर्थ आसा 15,000, फिफ्थ आसा 10,000 आणि उत्तेजनाचं 4,000 into 6 अशी स प्रायजां उत्तेजनात दवरलेली आसा. त्या शिवाय वेशभूषा स्पर्धा सिनियर गट 18 years अबव हेच्या खातीर फर्स्ट प्लेस आहा 15,000, सेकंड आसा 12,000, थर्ड आसा 10,000, फोर्थ आसा 8,000, फिफ्थ आसा 5,000, सिक्स्थ आसा 2,000 आणि कॉन्सुलेशन 1,000 into 4 4 प्रायझीस दवरलेली आसा. वेशभूषा ल्हान गट जो 3 वर्सां ते 17 वर्सां फर्स्ट प्लेस आहा 12,000, सेकंड आसा 10,000, थर्ड आसा 8,000, फोर्थ आसा 5,000, फिफ्थ आसा 3,000, सिक्स्थ आसा 2,000 आणि कॉन्सुलेशन 1,000 into 2 अशी 2 प्रायझीस दवरलेली आसा. आणि हांव रिक्वेस्ट करता जे स्पर्धक हांगा रोमटा मेळ्ळे किंवा चित्ररथ किंवा पार्टिसिपेट जातले तेंच्यांनी हांगासर एक नंबर दिल्लो आसा तो हांव तुमकां हें करता तेचेर तेंच्यांनी संपर्क करचें 8380869979 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचे आणि तुमचें ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करचें. आणि हांव सगळ्या संपूर्ण गोंयच्या जनतेक परत एकदा आव्हान करता की हो रोमटा हे आमचो शिगमोत्सव मांद्रे आसा हो बरो सक्सेस करपाक भरपूर अशे सहभागी जावचे, पार्टिसिपेट जावचे आणि आमची संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.